देशाचे राज कोत्तालो पळय ह्या राजाचेर देरेपेंतूच येवो आकांत थिंगासोर आयलो. देशाचे राज कोत्तालो पळय तो हो ओत्मीक मनीस पळय देरेपेंतूच हें दुयेंस आयलें. आयज तूं ओत्मीक रितीन जियेताय, ओ तूं पवित्रपणान जियेताय, ओ सर्वेस्पणाची तूं सेवा कोत्ताय, वो तूं खंयचे सेवेन तूं भाग घेताय आनी आमचें मोदें कोण आनी तूं लोक देरेपेंतूच भलायकी थिंगा बिगडटा. कांय जावचें ना म्हणून अशें हांवें तें केन्ना सिरियस घेवंक नासलें. पूण आतां थोड्या दिसा उपरांत थिंगासोर ते त्रास वाडत गेले. मारून उडयता पळय तसलें हें दुयेंस. म्हजे हात पांय थिंगासोर कांय चलोनात. हांव नकळो कितें करचें पळय आमचे मदें अशें कोण आसा काय. आयचो वो संदेश तूं पळय आयज खंयचे परिस्थितीन आसा पळय थिंगासोर तुका तो एक समाधान हाडटा. तूं मन लावन आयक म्हणून हेंच हांव आवडयता. देरेपेंतूच वो आकांत येता तेन्ना तो तुका स्वास बिगडटा तेन्ना आनी कोश्ट तुजे वाटेर येता पळय तेन्ना. एके वाटेन थिंगा दुस्मान कसो आसरियाचो राजा बोळा एक कोत्ता थंयसर म्हटल्यार ताज्या देसान. अशें हेजिकायाच्या देसान पळय त्या वेळाचेर थिंगासोर ती शांती आसलोली. ताणें 14 वर्सां पडसून थिंगा राज्य केलें. 25 वर्सांचो आसतना ताका राजा नियुक्त केल्लो. 14 वर्सां ताणें राज्य केलें आनी 39 वर्सान सारकें भिरांकूल अशें ताका जालें देशाचे चारूय वाटेन. तो पळय ताचो दुस्मान आसलो पळय तो आसरियाचो राजा आनी दुस्मानाची भिरांत तोय थिंगा सोरभोंवतणी आसलो. आकांत येता पळय त्या वेळार कितें आमी करचें. हात पांय थिंगासोर चलोना पळय असल्या परिस्थितीन पळय सर्वेस्परान पळय जो नियुक्त केला पळय सर्वेस्पराचो तो प्रवादी हेजिकाक मेळोंक आयलो पळय तो मोण्णाचे तोळेर आसलो पळय त्या वेळाचेर. इजायास प्रवादी ताका थिंगासोर मेळोंक आयलो. ताका कोणें तरी थिंगासोर सांगलां आसतलें राजा तुका मेळोंक आयजाया प्रवादी आयला, ताका बेग्यानूच धाड. ताका तुमी भितर आपयात. आयजाया भितर पावल मारता. हेजिकिया तुका कितें सांगोंक जाय. कितें सांगूंक सोदताय. सर्वेस्परान म्हाका तुका कितें सांगोंक लायला. तुका हें सांगचें आसा. हांव तुका सांगतलो. कितें तें सांग. कांय न्हू. तूं आतां मरपाचो आसा. तुजें घर सारकें कर आनी तूं आनीक जियोचो ना. अशें कित्याक. खंयचोय सेवक आसत जाल्यार तो एक सामर्थ्य आसतलो ओ तो एक चालतो थंयसर आसतलो. तूं कितें आशा दवरता आसतलें पळय तूं त्रासान थिंगासो आसाय. जो आतां कोश्टान आसा, जो दुयेंसान थिंगा अंथरुणार पडला, जो कोश्टान चारी वटेन बोल्ला आनीक तो सेवक थिंगासोर येत जाल्यार तो ताजे लागीं कितें अपेक्षा दवरता. तो ताका थिंगासोर बोल दिवचें. बोल दिता तीं उतरां. तूं बरें जातलो पळय तीं उतरां. अशें कितें बरी खबर सांगतलो ताणें चिंतलें. पूण आयजायान भितर सरोन कितें म्हटलें तें आतां पळोवया. त्या दिसांनी आतां आमी तें वाजया 20 आनी 1 त्या दिसांनी हेजिकियाक असो रोग लागलो तो आतां मरपाचो आसलो. आमोसाचो पूत आनी आमोसाचो पूत आयजायान थिंगासोर ताजे लागीं येवन अशें म्हटलें सर्वेस्पोर असो उलयता तुज्या गोरण्या विशीं. जें कितें सांगूंक जाय पळय तें सांग. कित्याक तूं खरो थिंगा सावर जावचो नाय. तूं मरतलो म्हूण अशें सर्वेस्परान म्हणलेलें आसा. आनी जरी तर हांव त्या वेळाचेर आसलो जाल्यार आनी आयजायाची तर म्हाका बरी वळख आसली जाल्यार. आयजाया बावा तूं खंय वयताय. हेजिकियाशी हांव वयता. कित्याक वयताय. सर्वेस्परान हेजिकियाक कितें तरी सांगपाचें थिंगा सांगलां. कितें तें. हेजिकिया मरचो आसा. बेगीनूच तो मरतलो. हो विशय हांव सांगोंक वेता. बरें आसा हांव तुका सांगता आयजाया. हांव मातसो ल्हान तितलें म्हाका गिन्यान ना. धाकटुलेशें म्हाका रिक्वेस्ट दिता. कितें. खरेंपणान हेजिकिया मरतलो काय. मरतलो हो विशय तूं ताका सांगपाचो आसा. वय हांव ताका सांगतलो. अशें न्हू आयजाया. पळय केन्ना तरी थिंगासो आयज नाल्यार फाल्यां तो मरतलो न्हू. वय तो मरतलो. जो मरपाक आसा पळय तूं ताका सांगूं जाय तूं आतां मरतलोय. तूं आनी जियोचो ना हें सांगचे बोलदेक म्हाका तूं सांग तेजेर कितें उपाय जातलो. पळय कशे भाशेन तो तर मरतलोच न्हू. आनी आतां तूं वचून ताका सांगता तूं आतां मरतलो म्हूण. तें आयकता तो तसोच मरतलो. तूंच सांग हांव कितें वायट सांगता काय. आतां मरचो आसा पळय त्या मनशाचें तुका आतां एक उदाहरण दिता. हो जो दोतोर आसलो पळय तो बाबडो ताचे बायलेक आपोवन थंय मातशें बावा तूं मातसो भायर सर आनी ताका अशें भायर वच म्हणटा. तो घोव जाल्यार थिंगासर दुयेंसाक लागून सारको बेजार आसलो. भायर वचून बस म्हणल्यार थिंगासर वचून तो भायर बसलो. दोतोरान म्हणलें म्हाजे भयणी
तुझ्या घोवाक पळय ते भिरांकूल थिंगासो दुयेंत जाला. तो आतांनी सारवार जावचो ना. तो मरतलो. जरी हांव हें तेका तो सांगोत 10 दीस जियेता पळय तो मनीस 2 दिसांनूच मरोन वयतलो. सुमार 10 दीस पासून तेका जिवपाचें तेका सोमती दिया. पळय ही खबर पळय तुज्या घोवाक तूं तिका मातशें सांगो नाकाय. जरी तर तूं तेका सांगो जाल्यार तो भितरल्या भितरूच मरतलो. आनी जरी तूं सांगो जाल्यार तो खोती बरी जातलो. तो डिप्रेशनान वयतलो. 10 दीस जियेतलो तो मनीस 2 दिसांनूच मरोन वयतलो. ह्या पासो तूं तेका सांगो नाकाय. अशें तो तिका म्हणटा. जेन्ना दोतोर पळय ते बायले कडेन वयतालो पळय तो भायर आसलो पेशंट, तो पेशंट सारको टेन्शनान आयिल्लो. कितें जालें म्हजी बायल अजून भायर येवंक ना काय? दोतोर तिका म्हाजे विशीं तिका कितें सांगता काय? कितें जालां म्हाका कितें जालां काय? चड सिरियस जाला काय? हांव तिका असो मरोन वचपाचो आहा काय? तेका हे भाशेन टेन्शन जालां. जेन्ना बायल भायर येयली तेन्ना घोवान विचारलें, दोतोरान तुका कितें सांगलां मातशें सांग. ताणें कांय तिका जबाब दिवंक ना. दोतोरान तुका कितें सांगलां मातशें सांग. तरी कांय जबाब मेळोंक ना. आगो सांग तरी दोतोरान कितें सांगलां. ताणें म्हणलें तूं 10 दिसां पर्यंत तिका मरतलोय. बस तो थिंगाचो मेलो. तो मेलो. जो मरचो आसा पळय तूं मरतलो म्हूण सांगो जाल्यार तो सारवार जातलो काय? तो मरतलोच न्हू. आनी म्हाजो प्रस्न हो, आयजायन पळय तें सांगलें पळय सारकें वो सारकें न्हू? तुमकां कशें दिसता? एजिकिया आतां मरचो आसा. तो मरचो आसा. तो मरचो आसा. हें सांगपाची तेका कितें गरज आसली? तुमी कितें म्हणटात? ह्या दिसांनी जायते सेवक कितें तिका ते म्हणटात? पळय जेन्ना तो मरचो आसा तो मरतलो हें सांगपाचें कितें गरज काय? इफेन्नान वयता पळय त्या मनशाक तूं इफेन्नान वयतलोय म्हूण. तूं इफेन्नान वयतलो आनी त्या इफेन्नान तूं लासोत आसतलोय. हें सांगपाची गरज आसा काय? थोडे जाण सेवक अशें थिंगासर प्रस्न कोत्ता. पातकान तूं जेता आनी पातकाचो मुशारो थिंगासर मरण. ह्या पासत तुजे मरण्या उपरांत तूं इफेन्नान वयतलोय. अशें म्हणत जाल्यार ते म्हणटा तो कित्याक बोबाड मारता? हो लांब मनीस पातक केल्यार थिंगासर इफेन, पातक करी जाल्यार थिंगासर श्राप, पातक करी जाल्यार सोर्वेस्पोर थिंगासर खास लायतलो. हें अशें कित्याक? तेका खबर आसा न्हू मनीस जर पातक केलो इफेनान वयतलो. मनीस जर पातक केल्यार तेका सजा आसतली. पातक करी जाल्यार आमी इफेनान वयतलीं. आमी जाणा पळय तें तुका पत्र कित्याक सांगताय? आनी म्हाका सांगून तूं कित्याक भिरांत दिताय? केन्नाय पळय जाल्यार तूं शिराप. कितले फावटी तूं सांगतलें पातकांचो मुशारो मेळोन मरण. हातून कितें तुवें नवें बरयलां? हें जाल्यार थिंगासर बायबलान पयलेंच बरयलां. जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारान देवाचें उतर पळय जेन्ना तो मांडटालो 50 फावटीकीन सुबेज ताणें इफेन्ना विशीं सांगलें. 30 फावटी वयर ताणें स्वर्गा विशीं ताणें सांगलें. जेजू ख्रिस्त जेन्ना ह्या संवसारान आसतना स्वर्गीचे सांगचे बोलदेक इफेन्ना विशीं ताणें चड सांगलें. हें कारण कितें? इफेन म्हणटा पळय तें कितें? थंय पातकी मनशाक पळय कसली परिस्थिती थिंगासर तेजी वाट पळयत आसा. जेजू ख्रिस्ताक तें खबर आसा तेका लागून ताणें पयलेंच सांगलां. पातक कोत्ता पळय त्या मनशाक असली थिंगासर परिस्थिती तेजी वाट पळयत आसा. सोर्वेस्परा कडून पयस वयता पळय तो मनीस ताजे जिवितांत असले विनाश तो हाडचो आसा. सोर्वेस्पराचें उतर तें आयकोन आसतना, ताजे उतराचें ध्यान दिनासतना, ताजी ओत्मिकाय गोवान पातकी काम करता पळय तसलो मनीस कसले तरेचे थिंगासर पळय ते शिराप आसा पळय ते तेका कोण सांगोना. प्रवाद्याचें एक चरित्र आसा. सोर्वेस्परान जे कोणा वेचून काडला सोर्वेस्पराचे आत्म्यांतल्यान तसो तो सेवक जावचो. ताचें काम कितें जशें आसा पळय त्याच भाशेन ताणें सांगचें. पातकान जे येता पळय आनी पातकां कामां करता पळय तेका कसले श्राप थिंगा येतले ते तुवें थिंगा सारकें तेका सांगोंक जाय. एका प्रवाद्याचें हेंच लक्षण. पूण आयज त्यो शुगर कोटेड मेसेजीस जंय खंय शांती ना पळय थिंगा शांती करून अशें प्रचार करप ह्या भाशेन गवळ्यांचें काम जालां. पवित्र पुस्तकांत सुटावे करून बरयलां जे पातकान जे येता आनी पातकाक लागून तांच्या जिवितांत श्राप हाडटात आनी त्या पासून थिंगासर शांती आसना थिंगासर भलायकी आसना असले लोकांक पळोवन थिंगासर फोडटात. मागीर सोरेसर तुजे कृपा देंवयता. सोर्वेस्पर तुका बेसावन बोत्ता. तुका बरे दीस येवचे आसा आनी व्हडते दीस थिंगासर कृपेन बोलेर येवचे आसा आनी ते कृपा करूनच तुजेर येता पळय ते श्राप आनी तुजेर येता पळय ते त्रास आनी तुका पळय जाला पळय ते त्रास हे तुजे पातकाक लागून आयला. पातकाक लागून येयला पळय त्रास आनी त्या विनाशान तुका सोडोवचो आसा तो. तूं तुजें काळी सारकें कर. तूं तुजें जिवीत सारकें कर. तुजें जिवीत तूं सारकें करशे सोर्वेस्पर तुजेर अनुग्रह करतलो आनी तूं सोंसणीकायेन जियेतलोय. सोर्वेस्परान सांगलां तुज्या काळजान थिंगासर खोती येवंक दिना काय? सोर्वेस्परा बापाचेर विश्वास दवरतात म्हजेरूय तुमी विश्वास दवरात. अशें सांगोन पातकी मनशाक पळय सोट सांगचे बोलदेक ताका गोड उलोवन ताका पळय कितें फायदो जातलो?
कांयच जावचो ना पळय. आयज काल पळय ते कसले सेवक थिंगा तयार जाल्ले आसात. मनशाचें काळीज पळय थिंगासो सारकें कळचें बोलदेक. कूड सारकी केल्यार पळय आपल्याच्या कामाक थिंगासो तांकां जाय. त्या दिसा आयजाया येवन आयजाया 24 म्हणलें ताका तूं वचून ताका सांग कितें हांवें सांगचें. तो मोडटलो म्हणून तूं ताका सांग. तो आनी साल्वार जावचो ना म्हणून ताका सांग. हें जरी तो तुका सर्वेस्वर तुका सांग म्हणटा जाल्यार तूं म्हणटलें ताका हें आनी मोरपाचें ताका खबर सांगोंक जाय काय. तो मोरपाचो आसा पळय कशें करून मोरतलो ताका आनी सांगपाची गरज आसा काय. ताका खरें वचोन सांगपाची गरज आसा. अशें थिंगासर एक प्रस्न येयलो आसतलो. पूण वो प्रवादी तूं वच. ह्या प्रवाद्याक सर्वेस्पण अशें म्हणलें तेन्ना तो सोमतो ताजे लागीं गेलो. हेजिकिया तुजे विशीं म्हाका कितें उलोवंक जाय. कितें तें. तूं जियोचो नाय. तूं मोडटलोय. कितलीं वर्सां. 30 आनी 90 वर्सां. ताका आनी कितें काम ना काय. ताका आनी कितें खंय जबाबदारी ना. तशें न्हय. देशाचेर राज करपी तो तसलो. ताचेर जबाबदारी आसली आनी एके वाटेन तेरेपेंत तेजे तो आकांत आयलो. आनी दुसरे वाटेन कुडींत ओस्कोतकाय पासून आयली. आनी दुसरे वाटेन आकांतूय थिंगसर आयलेलें. आनी आतां सगलें काबार जालें. आयजायान ताका म्हणटा हेजिकिया सगलें काबार जालें. कितें जालें. तुजें काम जालें. कितें 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 जालें. सर्वेस्परान तुजे विशीं सांगलां. कितें सांगलां. म्हाका तुका भलायकी दितलो न्हू. ह्या आकांतान तो म्हाका भायर काडटलो म्हणला काय. येता पळय ते त्रासांतल्यान म्हाका तो भायर काडटलो म्हणला काय. सर्वेस्पर म्हाका कितें सांगलां. तुजें घर सारकें करूंक सांगलां. तुजे दीस पुरे जाले. हेजिकिया तुजे दीस पुरे जाले. तुजें काम काबार. तूं आतां मरचो आसाय. तुजें घर सारकें कर अशें सांगून थिंगा आयजाया भायर सरलो. जेन्ना सगलें हांगा जालें ताजें काम जालें. आतां हांव मरचो आसा हें ताका गमन आयलें. हेजिकियान मागणें केलें. फ्रेंड्स, हेजिकियान मागणें केलें. केन्ना केलें. जेन्ना सगलें काबार जालां म्हूण हें गमन आयलें. आनी केन्ना. सोरभोंवतणी सगळे कोश्ट आयला म्हणून हें गमतोस. आनी केन्ना. तोंडे पिरायेनूच जीव काडटा तसली असलें दुयेंस येयला पळय तेन्ना. आनी केन्ना. सामकें भिरांकूळ रितीन कोश्ट येयले तेन्ना. कितें केलें ताणें. आयज आमचे मदीं अशें कोण आसा तेन्ना भिरांकूळ आसलें पळय तेन्ना आकांतांतल्यान तूं पासर जाता आसताय. आनी तुजी भलायकी ती सारकी बिगडटा पळय तेन्ना आकांतांतल्यान सोर वांटेनी तूं बोल्लोलो आसाय. भियोन शेवटाक इतली सगळी कोशिश करून आतां थिंगासर कांयच थिंगा फळ मेळोंक ना. म्हाजें काम जालें. आतां सगलें काबार जालें. असले परिस्थितीन आसता पळय थिंगा कोण आसा काय. आयकात पळय त्या दिसा हेजिकिया पळय असले परिस्थितीन पावलो. ताणें थिंगासर कितें केलें. ताणें मागणें केलें. हेजिकियाक म्हणटा पळय ती एक संवय जाल्ली. ही संवय कसली ती. मागणें करप ताजी संवय. थोड्या लोकां भितर पळय एक संवय आसा. ती कितें जाणा. सिगरेट ओडपाची. थोड्यांक भितर एक संवय आसा. कितें तें तुमी जाणा. गुटखा खावपाची. म्हटल्यार सगळे न्हू तूं थोडे आख्या संवसारान पळय हो कार्यक्रम पळयता पळय तुमकां हांव विचारता तुजी संवय कितें आसा. थोड्या लोकांक पळय तांचो मोबायल फोन घेवन पळय तो दर एक 10 मिनटान कितें तरी पळोवंक तांकां जाय. तुमी मानतात न्हू. कोण जाणा कितें तें. पूण बेश्टेच. आनी चुकोन पासून तो रिचेबल पोजिशनान थिंगासर ना जाल्यार थिंगा कितें जाता. म्हाजो जीव. कितें म्हणटात. तो म्हाजो जीव. सगळ्याचो जीव ह्या वाटेन आसता. आतां त्या वाटेन गेला. सगळ्याचो पळय जीव आतां पळय तो फोनान गेला. ल्हानपणीन आमी एक काणी आयकताले. ह्या मनशाचो जीव 7 दर्या पार केल्या उपरांत एक झाड आसा आनी त्या झाडाचेर एक गुटेर आसा आनी त्या गुटेरान एक सुकणें आसा आनी त्या सुकण्यान ताचो जीव आसा. जरी ते आमी सुकण्याक वय जरी तर आमी त्या सुकण्याक धरीत जाल्यार ताचो जीव हिंगा फडफडटलो. जेन्ना हांव अशें सांगतालें पळय तेन्ना थिंगासर आमी आसताले आरे ताचो जीव थिंगा त्या सुकण्यान आसा काय. आतां मनशाचो जीव पळय तो सुकण्यान ना जाल्यार थंय आसा तुमी सांगात. त्या फोनान आसा. जायत्या लोकांचो जीव सेलफोन आसा आनी तो सेलफोनूच जीव जाल्लो आसा. जेवण मेळना जाल्यार पासून आमी जियेतलीं. पूण मोबायल नासतना जियोंक जावचें ना.
घो ना जाल्यार बायल ना जाल्यार आवय बापूय ना जाल्यार पासून आमी जियेतलीं, पूण मोबायल ना जाल्यार आमच्यान जियोंक जावचें ना, ना जियोंक जावचें ना. अशें दोशान पावता म्हणल्यार ती एक गुलामी. हें कितें? ही संवय मागीर मुखार वचोन तुका गुलाम करून सोडटा. गुलामीन बदलतात. तुजी संवय कितें ती आतां? जरी तर तें ना जाल्यार तुका तें जियोंक जावचें ना. तूं कोणाचो गुलाम जालाय? कसली तुज्यो संवयो? थोड्यांक चेडवां कोणें पळय ते एक्स्ट्रागोज करपाची आनी तांच्या लागीं मोग करपाची संवय जाल्या. चेडे आनी चेडवां कोणें चॅटींग करपाची संवय जाल्या. थोड्या जाणांक गर्लफ्रेंड जावं बॉयफ्रेंड जावं तेंचे बरोबर भोंवपाची संवय जाल्या. सांज जाली पळय थिंगा सोदी भोंवंक वयतात. थोड्या लोकांक सोरो पिवपाची संवय जाल्या आनी थोड्या लोकांक बुरशीं पिक्चरां पळोवपाची संवय जाल्या. हांव विचारता म्हज्या मोगाल भाव भयणो, तुमच्यो कसल्यो संवयो मातशें चिंतात. त्या दिसा हेजिकियाची ताची एक संवय आसली. जाणा तुमी कितें ती? जेन्ना ताचेर कसलो आकांत येता, जेन्ना ताचेर कसले त्रास येता, जेन्ना सगळे कोश्टान सगळे वाटेन ताका पळय घेरो घातलो पळय तेन्ना ताणें एक संवय केल्ली. ती तुमी जाणा कितें? सोर्वेस्परा कडेन मागणें करप. तेरेपेंतूच आकांत आयला, भलायकी थिंगासर बिगडल्या, त्रासान घेरो घातला, सगळ्यात आतां काबार जाला अशें तो चिंता आसतना तो रडोंक ना. पळयात रोडनी, हें सोम्या हें सगळें कितें जाता हिंगासर? हें तूं कोत्ता पळय तें सगळें कितें न्याय हें? ह्या घोडयेक आमी सोम्या लागीं मागणें करचे बोलदेक, सोर्वेस्पराच्या पांयाशी पडोन तेका रडचे बोलदेक, सोर्वेस्परा कडेन वचोन थिंगासर बेश्टेच रडटा. ताचो फरक तुमी जाणाव? सोर्वेस्पराचे पांयाशी पडोन रडप म्हणल्यार तें वेगळें आनी सोर्वेस्परा कडेन वचोन रडप म्हणल्यार तें दुसरें. कितल्या लोकांक पळय हो फरक जाणा पळय ते हात वयर काडात. सोर्वेस्परा कडेन वचोन रडटात तीं आनी सोर्वेस्पराचे पांय धरून रडटा पळय ते फरक तुमी जाणा न्हू? आमचे म्हणजे थोडे लोक पळय सोर्वेस्परा कडेन फकत रडटात. सोम्याक कितें फायदो जालें मागणें करून? सोम्याक कितें फायदो जावन दावो वांटो दिवन? सोम्याक कितें फायदो जालो ते थिंगासर मंदिरान वचोन? अशें जातलें म्हणून आमी चिंतूंक ना. अशें जातलें म्हणून आमी केन्नाच चिंतूंक नासलें. अशें चिंतून पळय थिंगा सोर्वेस्परा कडेन रडटात. तुमी सोर्वेस्परा कडेन येता पळय तुमची इच्छाय पुरी करपाक, तुमच्यो गरजो आसा त्यो पुऱ्यो करच्याक. सोर्वेस्पराचेर भावार्थ दवरला. सोर्वेस्पराचो न्हू, हें न्हू थिंगासर थिंगा अद्भुत रितीन देवाचें आनी बापाचें संबंद आसूं. तूं त्या पासा थिंगा सोर्वेस्परा कडेन येवंक नाय. हो संवसार शासनाक घातचो ना, तुजी कूड शासनाक घातची ना. तूं मातयेर सोयला आनी तूं मातयेरूच पोतून वयतलोय. हो आत्मो पोतून सोर्वेस्परा कडेन वचोंक जाय. ह्या भावार्थान तूं सोर्वेस्परा कडेन येवंक नाय. तुजे प्रॉब्लेम पयस करपाक केला, तुजे त्रास पयस करपाक केला, तुका भुरगें फावो जावंक जाय म्हणून तूं सोर्वेस्परा कडेन थिंगा आयलाय. तुका शिरवीस जाय म्हणून तूं सोर्वेस्परा कडेन आयलाय. ह्या भाशेन तूं प्रॉब्लेमान पिडीत पडल्या म्हणून तुजे प्रॉब्लेम ते पयस जातले म्हणून, तुजी इच्छा पुरी जातली म्हणून तूं सोर्वेस्परा कडेन येयला आनी तुजी इच्छा पुरी जायना जाल्यार ते सोर्वेस्परा कडेन फकत रडटात. जेन्ना आमी सोर्वेस्पराच्या उपस्थितीन येतात पळय तेन्ना म्हज्या भावा आनी भयणानो, सोर्वेस्परा कडेन पळय फकत एक गिफ्ट घेवपाक येवपाना पळय तो सोर्वेस्पर आसा तो सोर्वेस्पराकूच तुवें घेवचो. तेन्नाच ताजें जें सगळें काम आसा पळय तें आमी कोत्तोलीं. जेन्ना हेजिकिया पळय तसल्या भिरांकूळ परिस्थितीन पास जातालो पळय तो सोर्वेस्परा कडेन थिंगासर रडोंक ना जाल्यार सोर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवन तो रडलो, सोर्वेस्पराच्या पांयां कडेन येवन तो रडलो. ताणें केन्ना मागणें केलें पळय ताचो प्राण वयतालो पळय तेन्ना केलें. ताणें केन्ना मागणें केलें तेन्ना सगळें काबार जालें तेन्ना. हांव मरतलों म्हूण ताका गोमलें तेन्ना ताणें हें मागणें केलें. ताणें म्हणलें आतां साल्वार जावपाचो चान्स ना तेन्ना ताणें तें मागणें केलें. सगळी परिस्थिती आती भायर गेल्ली तेन्ना ताणें मागणें केलें. नो चान्स तेन्ना ताणें मागणें केलें. ही गजाल तूं सारकें उगडास दवर. ही उतरां पळय जे हांव जायते फावटी उपयोग करता देरेपेंतूच हांव ही उतरां उलयता. तुमी जाणो काय? आमच्या जिवितान आमच्या ह्या प्रवासान पळय देरेपेंतूच ह्यो आकांत येतात. हें तूं उगडास दवर. देरेपेंतूच असले आकांत येता तेन्ना मागणें केल्या उपरांत पळय तो मागणें आयकता पळय तो सोर्वेस्पर जिवीत आसा आनी हांव ताजी घोशणा करता पळय तो जिवो. जेन्ना ताजी भलायकी सारकी पिड्यार जाल्ली, जेन्ना ताणें मागणें केलें सोर्वेस्परान जबाब दिलो ताका भलायकी दिली. जें पळय तो तुका दाखोवन दिता पळय तोच सोर्वेस्पर जेजू. आकांत तुजे सोर भोंवतणी आसता तेन्ना त्या सगळ्या आकांतान तुका सोडोवपी तो सोर्वेस्पर तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आतां सगळें काबार जालें. नो चान्स. असली परिस्थिती येयल्यारूय देर इज स्टील चान्स. सगळेंच काबार जालें. असली परिस्थिती थिंगा येता तेन्ना आनीकूय उरला अशें सांगपी म्हजो सोर्वेस्पर तो जेजू क्रिस्त.
आता आम्ही मागणे करूया. वरतो वरतो सर्वेस्पर मोगाचो बाप, तुझ्या भाशेन सारकें नीट करून उलयता पळय तो सर्वेस्परांनी कोण? बापा, तूं मनशांक तूं सारको पळयताय. मनशाचे ते विचार तूं सगळे जाणाय. मनशाची चाल रीत तूं पळोवन मनीस पे खंयचे आकांताक आसा तातूंतल्यान तूं तांकां सोडयताय. जे पळय ते दुयेंतान आसात. म्हज्या बापा, ताजेर ध्यान दिता, ताजी सोजमिका दिता, ताजेर तूं ध्यान कोत्ताय. नीट तूं उलयताय पळय तो सर्वेस्पर तुका सोडून आनी कोण आसा? हेजिक्या असल्या पळय त्या महाराजाचेरूच असले आकांत आयले. जेन्ना पळय ताजेर आकांत येयले तेणें तुजेरूच ताणें बोरवोसो दवरलो. रोखडोच तुज्या आजीर पळोवन येवन तुजे पांयाशी तो आयलो. असलो अनुभव आमकां तूं दी बापा. जेन्ना आकांत येता पळय तेन्ना मनशा मुखार आमी हात उखलचे न्हू, पूण तुज्या मुखार आमी हात उखडचे. जायते फावटी जेन्ना ते प्रॉब्लेम येता, जेन्ना ते आकांत येता, जेन्ना पळय ते त्रास आमकां येता, आमी मनशा मुखार विनंती करता, आमी मनशा मुखार तांचे मुखार ते हात उखडटात. सोम्या वय आमी हात उखडूंक जाय आनी ते हात आमी ते तुज्या आजीरपणान पळय ते जितले लोक आसा ते मागणे करता तांकां दर एकल्याक तूं भेट दी. दर एका मनशाक पळय जितले तांचे कोश्ट आसा तांकां तूं जबाब दी. कसलेय तांचे ते प्रॉब्लेम आसूं, घोडेक ओत्मीक प्रॉब्लेम आसत, ओ घोडेक थिंगासर ते दुयेंस आसत, ओ पयशांचे प्रॉब्लेम आसत, म्हज्या बापा दर एक प्रॉब्लेमाचें तूं उत्तर दी. तूंच तो. जेन्ना आमी मागणी करता आमची मागणी तूं आयक बापा. दर एक मनीस हांगासर तो रडटा पळय, तूं तांचे दुकां पुस बापा. आनीक चान्स ना. घोडेक हो संवसार अशें म्हणत, पूण हांव तुका चान्स दिता. अशें म्हणपी फकत तूंच जावन आसाय बापा. जें काम आतां काबार जालें, हें दोरयेक थिंगासर सोत जायत आसत, पूण जरी तर तुवें येवजण केल्या तें आमचें काम मुखार वता पळय तो तुज्याच लागीं घडटा. सोमया, आयच्या दिसा तुजो वो सेवक हांगासर तुज्या भुरग्यांक हांगासर तो मागणें कोत्ता. आमचे सांगाता हिंगासर जुळ्ळ्या पळय तांकां दर एकल्याचेर तुजी कृपा देंवय. तांची दुकां तूं पुसून तांचे कोश्ट तूं पयस कोर आनी तुजी दयाळायेन आमचें जिवीत तुजें एक बेसांवचें कारण कोर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव हें मागणें कोत्ता. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.